आज 3000 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून ॲक्च्युली मेळटात आमदाराक 1000, पण खंय तरी तुम्ही निवडून दिल्ल्या आमदाराचे खंय तरी तोंडाचे गोडयेन दर वर्सा एक्स्ट्रा मागता तितली हा म्हणून दितात अशें मेळून 3000 तितून कवाथे आंबे चिकू मागीर सीताफळ लिंबू अशी वेगवेगळ्या तरेची आसात। आज इम्पॉर्टन्स म्हणजे झाडाचे महत्व सांगलेले आहा। निसर्गाचो जो बॅलन्सिंग राखच्या खातीर आज भरपूर गरमी जाता। पावस हालींच पडतय आसा, भरपूर पडलो तरी गरमी ही खूप जाता आणि गरमी जाता, वादळां जातात, खंय तरी पावसय भरपूर पडटा। एका सगळे कारणीभूत आमीच असतात, कारण आमी झाडां कापीत असतात। पण कापलेल्या झाडाच्या बदले खंय तरी एक कापले जाल्यार एक 2-3 तरी लावपाक जाय। ह्या उद्देशान ह्या मांद्रे मतदारसंघात गेली 5 वर्सां म्हणजे पयलींची 4 आणि हे म्हाका दिसता 40,000 तरी झाडां, मिनिमम 40,000 झाडां लायल्ली आहात। आमची जी नेचर जो आसा, जशें म्हटलें की मनीस आनी झाडां ही रिलेटेड आसा, बरोबर न्ही? आमी ऑक्सिजन घेता आनी कार्बन डायऑक्सायड भायर सोडटा, ती झाडां कितें करता? कार्बन डायऑक्सायड आमचो घेता। आयज ग्लोबल वॉर्मिंग हो जो इतलो विशय जाल्लो आसा की झाडां खंय ना खंय तरी डिस्ट्रक्शन जाता आसतली किंवा खूब आमी हांगा रावता गोंयान आमच्या हिरवळ आसा, निसर्ग आसा, पण बाकीच्या हेतून सुद्दां जी झाडां कटींग केली वता ताचो परिणाम आमकां जाता, बरोबर न्ही? आयज निसर्ग जर पयलो आसतलो, अवकाळी पावस आसतलो, फ्लड्स आसतले, कितेंय जावं, आयज मनशांक खूब त्रास जाता। आता हेका कारणीभूत कोण आसतलो? मनीसूच आसा न्ही, बरोबर की ना? आनी जबाबदारी कोणी घेवपाक जाय? मनशानूच घेवपाक जाय। एक सादारण 1 एकर जमनीन जर व्हडली झाडां आसा, आतां तुमी पळयता आसतले जाल्यार ती झाडां सादारण 18 मनशांक जगयता। व्हडली झाडां जी लागलेली आसा ती तुमकां सादारण 18 मनशांक जगयता। म्हणजे झाडांचो कितलो महत्वाचो रोल आसा हो आमी समजून घेवंक जाय। आयज झाडांपासून जी आमची जमनी टेम्परेचर वाडला, आयज ग्लोबल वॉर्मिंग वाडला, बरोबर न्ही? आयज त्याचें कारण कितें आसा? तर टेम्परेचर वाडपाक ही जी झाडां आसा आनी सावळी जर आसली जायत जाल्यार जमनीची जी हें जाता, इवॉपरेशन जाता, तें कमी जाता। टेम्परेचर आसा तो कमी आमचो मेंटेन उरता। आयज आमी फॅना शिवाय रावूंक शकना, एसी शिवाय रावूंक शकना अशी परिस्थिती जाल्या। हाका आमीच कारणीभूत आसा आणि आयज जर ते सांबाळटलो जाल्यार झाडां लावप हे खूब महत्वाचें आसा। प्रत्येकान ती जबाबदारी घेवपाक जाय। आमी ग्रामीण भागांत रावपी लोक, बरोबर न्ही? आनी आमी हे लोकां फुडें हो एक आदर्श घालून दिवपाची गरज आसा। आतां झाडां लायतलो जाल्यार आमी आमच्या तुमच्या फुडें हांगा हाडलेले आसा, माड कवाथे हाडलेले आसा, जावं फ्रूट प्लांट्स जे कितें आसा, तुमकां हांगा आंबे आसा, पेरू आसा, सीताफळ आसा, अशी झाडां तुमच्या फुड्यान आयज आमी दिवपाक केल्ली आसा। आतां झाडां लायता आसतना एक दोनूच हे तुमकां थोडेशे टेक्निकल गोश्टी हांव सांगपाक करता की झाडां लोक लायता आसतना बेश्टी व्हरोन कितें घेतलें, आतां वेली आनी लायली म्हणून झाडां जायना। ताका आतां कोणी तरी झाडां दिता, गव्हर्मेंट दिता आसतलें, ताका व्हॅल्यू आसा की ना? आणि अशें आमी म्हणटा की जनरली फुकट दिल्ल्याची किंमत नसता, पण ते न करता आयज हांव तुमच्या कडल्यान अशी अपेक्षा करता, कारण एक आपुलकी दवरची आनी तें झाड लायता आसतना सादारण कवाथो जर आसात जाल्यार 1 बाय 1 मिटराचो खड्डो मारून ते करता आसतना जेन्ना तीन थरांनी जी माती आसता ती सकयली माती एका सायडीन करून दवरची, त्याचा दुसरो भाग जो आसा तो एका सायडीन करून दवरचो आनी तिसरो भाग जो आसा तो एका सायडीन करून दवरचो। अशे 3 कडेन मातयेचे 3 वाटे घालतात तशें आमी काडून दवरचे आनी 1 बाय 1 मिटराचो खड्डो मारचो। जर दुसरे जर आसा, पेरू आसा, सीताफळ आसत किंवा आंब्यांक पासून 1 बाय 1 मिटराचो किंवा बाकीच्या जे बारीक झाडां आसा तांकां एक 2 फूट बाय 2 फुटाचो खड्डो मारचो। आता हे करता आसतना त्या जे तिनूय जे थर काडलेले आसा मातयेंचे, त्या तिनूय थरांचेर तुमी गोबाड्डे आसत किंवा वर्मी कंपोस्ट आसत अशे ऑर्गॅनिक जे सेंद्रीय खत आसा ते तेचेर घालचे। आणि सिंगल सुपर फॉस्फेट किंवा रॉक फॉस्फेट हे फर्टिलायझर बाजारात अवेलेबल आसा। आता नवीन भुरग्याक जशें दूध इम्पॉर्टंट आसता तशें हे जे रॉक फॉस्फेट आसा त्या झाडांची माळा एस्टॅब्लिश करपाक खूब महत्वाचें आसा। आता ते करता आसतना अशा पद्दतीन जर तुम्ही झाडां लायली जायत आणि आता जो पावसाचो टायम आसा हो रायट टायम झाडां लावपा खातीर।